हांव फ्रेडी गांवांत सांजेरियल। आयचो दीस नोव्हेंबराची 18 तारीख 2024 आनी काल नोव्हेंबराचे 17 तारीख म्हणजे काल आमगे आर्यला ग्रामसभा जाली आनी आर्यला ग्रामसभा जाता आसतना एक इश्यू येयलो उदकाचो वास येता आनी हें उदक पंचायतांतल्यान शेतांतल्यान नळांतल्यान आवंत म्हण। सो आयज 18 तारखेर हांव डेप्युटी सरपंच पायटी आनी दोग जाण विलेजर एडिसन एंड दुमींग आमी ते पंचायता कडेन एकठांय जाले 9:30 9:15 अशें आनी आमी वास येता म्हण चल चोवपा या म्हूण सोदूंक गेले जाल्यार हांव तुका ह्या व्हिडियोंतल्यान दाखयतां जे आमी सकाळीं हो व्हिडियो काडला तो व्हिडियो हांव तुमकां दाखयतां आनी ते व्हिडियोक हांव उलोयनूय दाखयलो आहा चलतांच कित्याक घोडी एस्टेश आसूं शकता उलयता आसतना सजमन घे आनी हो व्हिडियो सारकोच चोय। ना गुड मॉर्निंग, हांव फ्रेडी उलयतां गोवान सांजेरियल। आमी सद्याक IDC आहाय IDCंतल्यान आमी शेतां येयले वाट चलोन येयली ती तुमी चोयली आसतली कित्याक काल ग्रामसभा एक इश्यू जाला नुस्त्या फॅक्टरी वास येता वो स्क्रॅप यार्डाचो उदकाचो वास येता म्हूण ते आज आमी सकाळीं चोवपा येयल्ले तुमकां दुसरोय व्हिडियो दाखयता हांव बट आमी उदक स्टार्टींग पॉयंट चोवपा येयल्ले ही दिसती पट्टी फॅक्टरी बाउंड्री आहा थिंगा आनी हे आतां आमी शेतां येयलो कडेन वय उदक येता तें पासा उदक येता तें हे सायडीसून देंवन येताले आनी हे सायडीसून ते आमगेले पंचायताको शेतां वयता। आतां हिंग तुमकां दिसती पडटलें हिंग उदक आहा वो ना तें उदक आवाना हिंगा जाल्यार शेतां उदक वयता तें खुंयचें वो पंचायताको उदक वयता तें खुंयचें हो प्रश्न उत्पन्न जाला। आमी सकाळसून पंचायताको आहलोले तो वास येता तो आतां हिंगा उदक वचना आनी हिंगा आमी आतां उदकां आहाय तुमकांय दिसती पडा कित्याक हो व्हिडियो कोता प्रूफ कोडोंक गांवच्या लोकांकूय कोडोंक आनी जेन्ना मिडियाचे येयले म्हणटरीच हे मिडियाचे येयले म्हणटरी मिडियाकूय कोडोंक जाय हिंगा उदकाचो कांयच वास ना आनी आमी हाचो हांव त्या उदकां आहाय हांव त्या उदकाक आहाय आनी म्हज्यानी ह्या उदकांक हात पासून घालून तुमकां प्रूफ दाखोवपा जाता। हे निवळ उदक दिस इज क्लीन वॉटर। आतां उदक हिंग ना म्हणटरीच तुमी चोयल्या जाता आर्यल पंचायता कडेन कितू उदक थिंगा पोल्युटेड जालो आहा तें आतां उदक पोल्युटेड जालें तें कोण कोता पोल्युटेड खुंयसून येता उदक हो प्रश्न उत्पन्न जाला विलेजरा मदें आनी आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक एक अपील कोतां जितले उदका वाट आहा पळय ही उदका वाट पाटली इन्स्पेक्शन कोचें एलोंग विथ पंचायत एलोंग विथ विलेजर कित्याक दूध का दूध पानी का पानी कोटो सारकें कितें निकात तें चोय ही वाट पासाचें उदक येता तें आनी सगळे रॉकी फातरांची जमीन सारकी ओके ही सारकें ड्राय आहा काय ना ओके चल या मुखार या मुखार या आमचे बरोबर डेप्युटी सरपंच आहा पायटी कार्दोज विलेजर एडिसन कार्दोज दुसरो विलेजर दुमींग कार्दोज आनी हांव फ्रेडी ट्रवासो। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाको इन्स्पेक्शन जायना तेका लागून हेसो वाटेन आमी इन्स्पेक्शन आयले चोवपाक बाबा खूंय कितें आहा तें मुखार चोया फोंडा आसत एशोस आनी आम आयसलँडाक हाटल्या ती पावले आतां चलोन
एक कांटे हाय रे इंगा वासू ओके वाइस प्लांट इंगा काय ना सध्या मी तू वाट चलो नहीं कांटांतल्यान जिल्ल्यांतल्यान इंगा काय ना वासूय ना यो पायटी यो आमी आतां दुसरे सायडीन पावले आनी हिंगा आमकां उदो दिसती पडला आनी हो वास आहा पडे हो सेम पंचायत एरिये कडेन हो वास येता हो वास येता तो पंचायत एरिये कडेन हें उदो तुमकां दिसती पडा हिंगसून हिंगा व्हडले पायप तेजे मुखार सोय येता आनी हें चोय कितको वयता तें उदक हेच पोंदा उदक हें सगळो दाट जायना हिंगा चोय आतां व्हिडिओ कोत तितूंतल्यान हांव सांगो सोदितां सरकाराक एनवायरमेंट मिनिस्टराक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आख्खी टीम तांकां तुमकां तर जायना आमकांय सांगाय खूंय तें दाखोवपाक आतां आमकडे एविडन्सां दाखोवपाक आनी जात तितू बेगीन हेजेर तुमी एक्शन घेवपा जाय उदो येत खुंयसो तें उदो आहा कोणा गेलें तेंय आमकां एविडन्स आहा हांव जात तितू बेगीन पंचायत आमचे बारबरी आहा गांवच्या लोकां बारबरी आहा पंचायतूय तुमकां कितें जाय तो हेल्प दितलो बट तुमी